Servespor तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमोनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजू पुनर्जिवंत जालो तेच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगलें घडलेलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें. ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखूंक जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसल्यो? चिंतिस्त दुखीस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्यान एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत हे दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? हे उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवान आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसोच उतरांनी पदवेन बडलोलो प्रवादितो वाचलो. आमचे मुखेल्यांनी याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फॉर्मर मारून धरून दिलो आनी कुर्सार केलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ही सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताचे फुडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक देव दिश्टी पडले म्हूण आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण ते परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फुडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाखणी तुका क्रिस्त. मोगाल इश्टंदो, आज खेरीत हें शुभ वर्तमान आमी विचून काडलेलें आसा. एमाउसाची वाट. आनी जितले आमी हाचेर नियाळ करता, ही गजाल ही घडणी जावन आसा धोर एका कुटुंबाची, तुजी म्हजी, आमच्या भुरग्यांची, एका आवय बापायची. हे दोन शीस निराशी जावन, दुखी जावन, चिंतेस्त काळजांत एक पेज कसो पडून परत आपल्या गांव घरा वेताले. ते आसले जेरुसलेमाक. पूण आज ते जेरुसलेम शार सोडून परत 11 किलोमीटर पयस वचपाची आपली पावलां ते सुरू करता. जेरुसलेम मोगाल इश्टांदो एक नाजूक शार. देव मंदिराचें घर, देवाचें घर, थंयसरूच सगलें घडटालें. निकतोच जेजूक थंयसरूच कुर्सार केलायलो. पूण हे दोनूय शीस पयले सुवातेर दुखीयेस्त चिंतेस्त जावन जेरुसलेम सांडून 11 किलोमीटर पयस एमावासाची वाट धरता. एक परती वाट ते चलता. तांची पावलां, तांचें दान, तांचें काळीज जेरुसलेमाक आसूंक जाय आसलें. कित्याक थंयसर देव जी येतालो, देवाचें घर, देवाचें मंदीर आसलें. पूण ते परती वाट, आंकडी वाट धरून एमावासाक वेता. कांय वस्तू मोगाल इश्टांदो आमी हाचेर नियाळ करूं. पयले सुवातेर दे वे अनफोकस्ड. तांची दिशा सांडलेली. कित्याक ते दुखीस्त, चिंतेस्त? कित्याक तांच्या काळजान इतलो पेज पडलो? कित्याक ते सांडले? कित्याक तांची दिशा देवाच्या येवजणेचेर नासली. आनी हेकाच लागून ते सगलें सोडून आपल्या गांव घरा ते वचूंक लागले. अशेंच मोगाल इश्टांदो आमचेंय सगळें घडटा. एमाउसाचो हो भाग आमी घेतला. उदीक जाल्यार
आमी गोंयकार भाव भयणी जायतीं परदेसांत जियेत हांव आनी एके भाशेन दुखेस्त चिंतेस्त काळोखान आमी जियेत हांव एक परती वाट आमी चलता हांव सूख मेवचे सुवातेर देवाची भागीदार जावचे सुवातेर देवाक आमच्या काळजांनी जागो ना जावन आमी दुसऱ्यो वाट्यो ओशीर वाट्यो कांट्याच्यो वाट्यो आमी चलता दुखेस्त चिंतेस्त काळोखान आमचें कुटुंब पडलेलें आसा पयले सुवातेर तशे भाशेन हे दोन शीस तांचें दान मन देवाच्या येवजणेचेर नासलें जायत आमच्या कुटुंबाचें दर एका क्रिस्ती भाव भयण्याचें आमचें दान मन आमचें काळीज देवाचेर ना सो वेन वी आर अनफोकस्ड ऑन जीसस क्रायस्ट वी टेक a different route, the road away from Jerusalem. जेन्ना म्हजी दिशा म्हजे दोळे म्हजे मन म्हजें काळीज देवाचेर ना देवाचे जाग्याचेर वचपाची हांव पावलां मारिना तेन्ना हांव दुसरे आंकडे तिंकडे रस्ते हांव दवरता आनी कितलेशे आमचे थोरणाटे तांची पावलां खंयच्या रस्त्यार ते पावलेले आसा जायत हे ड्रग्स हे वीड हे गॅमलिंग आमचे आवय आमचे बापूय तांचे लोगणीक जिवितान आमी दुसरे आमकां जाय तसले आमकां कुशालकाय मेवता तसली देवा सोरशी न्हय पूण पूर्ण आपलेपणान भरलेले आमी रस्ते वेचून काडटा आनी हीच गोत हे दोन शिसांची जाली दुसरे सुवातेर मोगाल इश्टेंदो ते दोनूय शीस चलता आसतना दुखी जावन चिंतेस्त जावन जेजू खूद तांचे भितर चलता जेजू तांकां तांच्या पावलांनी पावलां मारून ताच्या फाटल्यान तो येता पूण तांणी जेजूक वळखूंक ना कित्याक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलेलें आनी हाकाच लागून तांणी जेजूक वळखूंक ना हीच गोत म्हजी आनी तुजी मोगाल इश्टांनो आमच्या कुटुंबाची उदीक जाल्यार परदेसांत जियेतल्या भाव भयण्यांची आमच्या कुटुंबाचेर काळोख आयलेलो आसा आमच्याय दोळ्यांचेर एक सायर आयलेली आसा आमकां जेजू दिसना देवाचो मोग आमच्या काळजांनी खेवना कसल्या वस्तूंनी आमी बुडल्या कसल्या वस्तूंनी एक खाडो कुडको कसो आमच्या दोळ्यांचेर ओडलेलो आसा ते दोन शिसांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें म्हूण आमकां बागयोंत लुकास सांगता आमच्या कुटुंबाच्या दोळ्यांचेर आमच्या आवय बापायचेर आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या तोरण्या रोगताचेर कसलो कुडको आमी ओडला जायत आस द ग्रीड जायत दुडू आपलेपण गर्व पदवी पातोक आनी जेन्ना असले कुडके आमच्या दोळ्यांचेर खेवता एक पड्डे कशें जावन जाल्यार आमची नदर जेजूचेर कशी उरतली पूण इतल्या रेबान आमी चलतना इतल्या चिखलान आमी मुरगळतना जेजू आपलो सांगात दिवंक केन्नाच फाटीं रावना दर एका कुटुंबाक आमी जाणा जावंक जाय जितलो तूं रेबडान लवथाय तितलोच देव तुज्या सांगाताक आसा हे दोन शीस निराशी जावन बुडटाले चिंतेस्त जाल्ले दुखी जाल्ले देवान ताका साडूंक ना जेजू खूद तांच्या बरोबर चलता तर मोगाल इश्टेंदो कसलें आमचें कुटुंब आमचेंच कुटुंब कसलीं जाय आमचीं भुरगीं बाळां आमी तांकां एक खात्री दिवंक जाय पयले सुवातेर दर एका आवय बापायक एक खात्री आसूंक जाय इन नो मॅटर वॉट यू लिव युअर लायफ द डिफिकल्ट सिट्युएशन ऑफ युअर लायफ जेजू तुमच्या सांगाताक आसा आमची साय आमचो काळोख जो पड्डो आमच्या दोळ्यार आयलेलो आसा घोडे आमकां सोंपेपण दिना जेजूक पडोवंक पूण जेजू आमचो सांगात सांडिना तिसरे सुवातेर मोगाल इश्टेंदो जेन्ना जेजू तांकां सांगता
आख्खी पवित्र पुस्तकाची खबर आनी प्रवाद्यांची खबर आनी म्हणटा कसले गोये आनी जोड मोणाचे मनीस तुमी. हांवें सोसूंक जाय, मरूंक जाय आनी पुनर्जीवंक जावंक जाय म्हूण तुमी नोके आसले. आनी खऱ्यांनीच मोगाल इश्टांनो, आमचे कुटुंब आज कितले जोड जाल्ले आसा. हांव कित्याक जोड म्हणटा, सगळे वस्तूक आमच्या कुटुंबांनी खूब वेळ मेवता, पूण देवाचे उतराक, देवाच्या मोगाक, आमच्या देवासावांक, आमच्या मिसाक, आमच्या भावार्थाक आमी कितली वेंग मारता. ते दोनूय शीस घुस्पोले कित्याक तांणी देवाची येवजण पळोवंक ना. तांकां जाय आसलो जेजू एक संवसारी राजा. आज आमच्याय कुटुंबांनी मोगाल इश्टांनो हेंच घडटा न्हय. आमचे आवय बापूय आमच्या भुरग्यांक संवसारी राजा करूंक चिंता. वी ऑल वॉन्ट देम टू बी सक्सेसफूल, हॅव अ गूड करियर. पूण पयले सुवातेर हें सगळें दिल्यार, देवाचो मोग नासल्यार हांगासर जेजू म्हणटा कितले आमी जोड मोनाचे मनीस. देवान आमकां हें फुकट देणें दिल्लें आसा, एक भावार्थ, हें बलिदान मिसाचें, आमची मागणी. पूण जितलो हांव दुसऱ्या संवसारी वस्तूंनी लोबदवता तितलोच म्हजो भावार्थ हालता, तितलेच हांव मिसाच्या मोगान लासोना. आनी हाकाच लागून आमी जोड मोनाचे मनशां जाता. मोगाल इश्टांनो, एक खोशेची गजाल म्हणगे ते दोन शीस. दीस दारीर पडचो वेळ जालो आनी ते जेजू कितें म्हणटा, तो वाटसूर तांकां ते म्हणटा तूं खंय वेताय, आमचेशी राव. एक उदार मन, एक उदार काळीज ते उक्तें करता आनी हे वाटसुराक जेवणाक आमंत्रण दिता. उदार काळीज आमच्या कुटुंबांनी उरलां काय. आमी गोंयकार भाव भयणी उदार काळजाची म्हूण हें आमचें सोयम. पूण हांगासर हे पड्डेसान जिवन जायतीं वर्सां म्हाका दूख भोगता. हें उदार देणें देवान दिल्लें आमचें सोमता. आज आमच्या कुटुंबांनीच आवय बापूय उदार जावंक कितलें निबोर जाता. आमच्या भुरग्यांक आमी उदार जावंक शिकयता जायत. हें आपलेपणाचें जिवीत, मी एंड माय फॅमिली, मी एंड माय बिझनेस, मी एंड माय करियर, मी एंड माय कार. ते दोन वाटसूर, ते दोन शीस हे वाटसुराक आमंत्रण दिता, आमचेशी ये, आमचेशी राव आनी जेवणाक बस. आज हो व्हडलो गूण उदारपणाचो मोगाल इश्टांनो सवकास सवकास सांगता. कित्याक म्हजें दान, म्हजें मन फक्त म्हजीच गिरेस्तकाय जावंक, पूण जीं मनशां देवा सवें पेले सवें उदार आसता असल्या मनशांक देव शिमऱ्यांनी भरता. आनी जेन्ना हे दोन मनशांनी, दोन शिसांनी जेजूक आपणा शोरशीं आपयलो, आमंत्रण दिलें, जेवणाक बसयलो, केदी व्हडली मिराग रे मोगाल इश्टांनो. केदें व्हडलें विस्मीत हे दोन शीस पडयता. जेजू तो उंडो घेता, तो मोडटा आनी वांडटा. आनी उपरांत ते म्हणटाय न्हय, जेन्ना तो आमचे लागीं उलयतालो, वाटेर गजाल सांगतालो, आमचें काळीज भितरले भितर हुलपतालें न्हय, आमचें काळीज लासतालें न्हय. मोगाल इश्टांनो, हाचेरूच एक ल्हानसो नियाळ करुया. देवाच्या मोगान कोणाचें काळीज लासता. आज आजारांनी गोंयकार लोक पड्डेसान ओ सगळ्या संवसाराक जियेता. मिसाचें बलिदान, आमचें माज. जेन्ना गोंयचे भुमिकेचेर आमी भायर सरून दुसऱ्या गांवांनी वेता, आमच्या पेटीन ट्रांकान जायत्यो वस्तू व्हरता, पूण काळजांत भावार्थ, आमचो धर्म आनी मिसाची भेट आमी व्हरता. आनी मिसाचे भेटेक लागून आमचे कुटुंब हांगासर सुखान मोगान जियेताले. पूण आज म्हजो अनुभव सांगता, कितल्या कुटुंबांनी, कितल्या आमच्या तरण्या भुरग्यांनी
कितले आवय आनी बापायनी मिसाक मोल दिवंक ना. मिसाक वचूंक आमकां वेळ मेळना. एक ल्हानशें तर मीस मातशें 1 वराचें जाल्यार आमची मिसां लांब जाता. कितले जाणांनी इगोर्जेचे पावंडे लेगीत पळोवंक ना. आमच्या भुरग्यांक कसल्या साऱ्यांनी आमी शिमता. आनी कित्याक आमची काळजांनी आमकां देव दिसना. कित्याक आमची काळजां उलपना. कित्याक आमची काळजां लासना. कित्याक आमच्या काळजांक देवाचो खरो नीज मोग ना. आज मोगाल इश्टंदो हे आमी रितीरान भाग घेतना आमच्याच भावार्थाचेर चवकशी करुया. देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यात. साबार वस्तू आमच्या हातार आमच्या बोशीर घातलेली आसा. आमी ग्रेस जाल्ली आसा, पूण ओत्मीक जिवितांत मिसांतल्यान आमी कितलीं गरीब जाल्या. कांय फाटीं जेन्ना म्हजे भोंवडेक पास्टल विजिटाक हांव वेताना म्हाका कोण म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका इंग्लीश मिसाक वचूंक बरो दिसता. कित्याक ते मीस 40 मिनटांनी काबार जाता. कोंकणी मीस 1 वर लागता न्हय. मोगाल इश्टंदो इतलें काळीज रोडलें म्हणजे आमी देवाक एके तागडेन घालून जोखलो. आमच्या मिसाक तागडेन घालून आमी जोखलो. मीस व्हडलें जाता. पूण देवाची आमी बेसांवां मागतना, उपकार मागतना, आमच्यो पासपोर्ट्यो मागतना देवान आमकां जोखूंक ना. आमकां फावो नासतना देवान आमकां साबार वस्तू निंबडली. आज आमची काळजां देवाच्या मोगान लासना. कित्याक देवाचो खरो मोग आमकां ना. आमच्या दोड्यार एक साय आयलेली आसा. जी साय बागून पावलूच्या दोड्यार आयली. हे 2 शीस एमावासाचे वाटेर वेताले. जेजून तांची काळजां मोगान भरली. बागून पावलू दमास्काच्या वाटेर वेतालो. आपल्या पोत्यान तोरसाद घेवन गोरवान भरून पदवेन भरून क्रिस्तांवांक जिवेशी मारूंक. पूण जेजून ताका गोड्यावेलो दोमनीर शेवटिलो. आनी तेन्नाच जेन्ना तो दोमनीर शेवटता तो कुड्डो जाता. 3 दीस ताच्या दोड्यार साय येता. कसली साय ती? ताची गोरवाची. देव ताका म्हणटा, सावलू तुजी जिविताची चवकशी कर. तूं म्हज्या क्रिस्तांव लोकांक मारताय तो तूं म्हाका जिवेशी मारताय. मोगाल इश्टांदो आजकाल ह्या परदेशी गांवांत वो तुमी खंयच्याय गांवांनी जिवो जायते पावटी सोंपेपणान दुडूग्रेस्काच्या वाऱ्यान आमी घोड्याचेर धावी धांवता. इतले फास्ट आमी धांवता. आनी कसल्यो तोरसाद्यो आमची ह्या पोतान उरलेल्यो आसा. गोरवाच्यो, पदवेच्यो, पातकाच्यो, आपलेपणाच्यो. देवान आमकां आमच्या घोड्यावेल्या दोमनीर शेवटूंक जाय. आमी खाला पडूंक जाय. तेन्नाच आमची दोड्यावेली साय वेतेली. एक नवी दिशा, अ न्यू विजन, तो देवाचो मोग आमच्या काळजांनी खेवतलो. केदें व्हडलें बांदार मीस आमकां मोगाल इश्टंदो. भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा, इफ वी ओनली न्यू what mass is, we would have crawled on our knees to get to our churches. मिसाचो उर्थ आमकां गमलोलो जाल्यार आमी चलून वो मोटरांनी हांगासर पावचे नासले आमचे इगोर्जेन आमी दुमकुन्यारी डिमेचेर लोबदून मिसाक पावता. कित्याक? इतलो मिसाचो वालोर आनी इतलें व्हडलें देणें हें मीस. पूण जेन्ना मिसाचो आमकां वालोर कळना मोगाल इश्टांदो, आमच्या कुटुंबाची पयली फूट सुरू जाता जेन्ना आमी कुटुंब बरोबर मिसाक वचूंक ना. आमी फेस्तो परबो, फोग आनी सगळीं फुंगसां करता. पूण मिसाचें बलिदान जेन्ना आमकां हें बोगसोन येता एका कुटुंबाक, आमचें कुटुंब मोगाल इश्टांदो मनशाचें कुटुंब. कोणेच म्हणना सगल्या कुटुंबांनी फुलां उपजवतलीं म्हणून.
कोणेच म्हणना तुमच्या कुटुंबांनी सगळेच बरेपण येतलें म्हणून. उंच सकल जोगडी आनी मारामारी जाताच आनी देव लेगीत सजमून घेता. पूण जेन्ना आमचें कुटुंब एका भावपणान चलोन हांव पयले सुवातेर आमकां मिसा वरवीं आमी सांडटा, देवा वरवीं आमी सांडटा. आज मोगाल इश्टांदो आमी सगळ्यांनी नियाल करूंक जाय. आमी कितलेशे रितीन आमी करता, पूण आमच्या काळजाच्या दारार आमी मारूंक जाय, आमच्या कुसेसाक जागृत करूंक जाय. कसलीं पावलां हांव मारतां, खंय हांव चलतां. जेरुजलेम सांडून देवाक सांडून एमावसाक कित्याक वेताय, देवाक सांडून रेबडान कित्याक लबदताय. देवान तुका कितें उणें केलां? देवाचे उपकार आठोवचे सुवातेर मोगाल इश्टांदो, देवाचे उपकार मेजचे सुवातेर दुसऱ्या पावलांनी चलची गरज ना. आनी ही जागृताय आमकां येतली जाल्यार आमी आमच्या घोड्यावेले खाला पडूंक जाय. आज आमच्या तरणाट्यांक मोगाल आवय बापायनी घोडे दिवं नाकात. आमी मागता तें तांच्या ताब्यान करता. ही ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं हांव कितले कुटुंबांनी बॅड करता, गोरा बेंजार करून भितर सरता. हांव मागणें सुरू करता आनी भुरगीं आपले मोबायल सुरू करता. खंय उरला भावार्थ? कितले आमची भुरगीं ही मुडावी दोतोन मोगाल इश्टांदो, मुडावी दोतोन द बेसीक कॅटेकिजम आमी रितीर करूंक जाय. आमी मागणें करता पूण हाजो फोड खंय वेता मोगाल इश्टांदो? कित्याक आमी आमकां जागृत करिना. हो वेळ सोंपलो, हें मिस जालें, घरा पावनाका आमी 100 गाड्यांचो शिवर केलो. Unless we are conscious, there is no change, there is no transformation. आमी ह्या दिसांनी आज फाल्यां पोरां दोर एका कुटुंबाचो हांव उगडास करतलो ह्या मिसांतल्यान. हांगासर ह्या शारांत रावन मोगाल इश्टांदो साबार कुटुंबाचें दूख हांवें अणभवलां. साबार तरणाट्याची आंकडी तिंकडी वाट हांवें पळयल्या. साबार एका एका भुरग्याची दोळ्यांतलीं दुखां हांवें अणभवल्यांत. कांय म्हयने फाटीं रातचे वेळार हांव भायर सरलोलों, कोणाक विजीट मारतालो आनी भायर सरून म्हज्या मोटरान वेचे सुवात आसतनाच म्हज्या मोटरा कुशीक एक जाणटो बापूय म्हाका दिसलो. ताणें म्हाका वळखलो. हांव कॉलर घालून आसलो, काडूक जाल्लो, विंटर टायम. ताणें फादर म्हणलें पाय हांगा कितें करता? रात जाल्ल्या, घर खंय तुजें? घर खंय तुज्या म्हणटाना मोगाल इश्टांदो हे बापायच्या दोळ्यांतलीं दुखां हांवें केन्नाच अशीं पळोवंक नासलीं. हांव जाणा आमच्यो आवयो जायतें दूख सांगून रडटा, पूण हो बापूय इतलो रडलो, एक उतर ताणें उलोवंक ना. ताका सोजमायलो, तूं खंय रावता म्हाका सांग, हांव तुका व्हरून पावयतां. भुरगीं आसा वय म्हणूंक लागलो तकली हालोवन. फोन नंबर जाणा म्हाका, पयलें उतर म्हाका घरा वचूंक नाका, घरा वचूंक नाका. मोगाल इश्टांदो ही काणी लांब. घरा कित्याक वचूंक नाका? हो पाय जो गोंया भुमिकेचेर वावर करून कोस्ट करून जायत आज भुरग्यां नात्र हांगासर आसा म्हणून पावलो. कसलें दूख मोगाल भाव भयणींदो हे पायक पावलां जायत. कसलें थापोट हे पायन आपल्या पोल्यार घेतलां जायत. आनी कित्याक? आपले पोतिनीक जी त्याच घरांत जियेता एक वस्त मागलेली म्हणून तांची वखदां. असल्यो गोत थोड्यो जायत मोगाल इश्टांदो, पूण कित्याक? पूण दुसऱ्योय गोतो जायत वाळूच वेतल्यो. जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्यो येस, कुटुंबाचो सार आमी सांडलेलो आसा, तर असल्या कुटुंबा पासत आज हांव हांगासर मागतलों. फादर जोझफ, फादर एंथनी आनी हांगासर हो पंगड दर एका कुटुंबा पासत आमी हांगासर हाडटले. हांव
जेजून आपल्याक मोडलो आनी आमकां दिलो कित्याक आमी घोट जावंक. एक एक बापायन एक एक आवयन वी हॅव टू ब्रेक आवर सेल्फ टू सर्व युअर फॅमिलीज. आवर चिल्ड्रन वी ब्रेक आवर सेल्फ टू सर्व युअर चिल्ड्रन. तेंच हें मिसाचें बलिदान. मागण्यांतल्यान आमी घोट रावया. मागण्यांतल्यान आमी बरोबर चलुया. दुडू ग्रेस्काय पुंजावचे सुवातेर आनी आमचे काळजांनी देवाचो मोग मिसाचो मोग ना जाल्यार मोगाल इश्टांदो शेंबऱ्यांनी आनी आजरांनी हांगासर कुटुंब सांडल्यात. कितले जाणांक इगोर्ज खंय आसा ती खबर ना. कितले जाणांक आजून इगोर्जेचो पाद्रीगाराचें नांवूय खबर ना. कितें आमी पुंजायता मोगाल इश्टांदो. कसलीं माणकां मोतयां. देवा असले मानीक मिसा असलीं मोतयां आनी कांयच तुमकां मेवचीं ना. आनी हांव हेंय जाणा जायते कुटुंबांनी दुडू ग्रेस्काय ना. तांचे लागीं मोटोरां ना. हांगासर जियेता हांव. पूण देवाचेर बावार धरून आनी मिसाच्या बागान मिसाच्या बलिदानान भाग घेवन ती कुशाल समाधान जियेत हांव. आमचें कुटुंब देवाच्या मोगान लासतलें कुटुंब. आमची काळजां मोगाल इश्टांत देवाच्या मोगान लासूंक जाय आनी लासोना जाल्यार चवकशी आमी करूंक जाय. देवाचो मोग आमचे सगळें पावता. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. जेजून हे 2 निराशी शिशांक विसरूंक ना, सांडूंक ना. तांच्या फाटल्यान गुप्तीन तो चलून चलून गेलो. आमी सांडल्या जायत पूण धीर घे, गोठाय घे, देवाचेर विस्वास दवर. जेजू तुमच्या सांगाताक चलता. आज तुजो कुटुंब हांगासर आसा. तुज्या बशीर जेवण पडटा. जायत देवाच्या आदारान जेजू तुमकां राखता आनी सांबाळटा. नेवर एक्सचेंज मास फॉर एनीथींग एल्स. आमचे मीस मोगाल इश्टांदो तागडीन घालून जगचें न्हय. मास इज नॉट अ ऑब्लिगेशन जस्ट टू टिक बॉक्स. आयतार येयलो मिसाक गेलो न्हय. इफ यू वॉन्ट अ रियल ट्रान्सफॉर्मेशन, आमची नवसोरणी जावंक जाय. आमची काळजां लासूंक जाय. आमी शांतीन बळूंक जाय. आमचें कुटुंब मोगाचें जावंक जाय जाल्यार मिसाचो मोगान आमी लासूया. देवाक येवकार दिवया. तांणी म्हणलें आमचेशीं राव. आमी कोणाक उलो मारता आमचेशीं रावंक. आमची सोयरीं, आमची दायरीं, आमचे इश्ट, आमची मित्रां आमचे घराबेनी रावता हांव. आमी बरें बरें जेवण तांकां दिता हांव. जेजूक हा पळय मोगाल इश्टांत. जेजूक मूड आमचेशीं ये. जेजू तुज्या दुखान, तुज्या कोश्टान, तुज्या मोरणान, तुज्या काळोखान जेजू मूड. जेजू म्हजेशीं ये. आमचे घराबेन ये. आमच्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी आनी पडे. जेजू केन्नाच तुमकां ना म्हणचो ना. तरी सगली मागणी हे वेळार बापा फुडें घालुया. बापाचो आदार मागून घेवया आनी बापाची कृपा आमकां सगल्यांक मेळून हे मिसांक भाग चालू दवरुया.